आयज अखिल गोवा बस मालक संघटनेतर्फे जी प्रेस आपयल्या मातशी घाई गडबडीन आपयली म्हणून तुमी रागार जावपाचे ना, तुमचें स्वागत करता। आनी विशय मातसो म्हत्वाचो आसलो म्हणून आमी घाई गडबडीन प्रेस आपयल्ली आसा। आतां तुमकां खबर आसा की सगळ्यांक गोंयच्या जनतेक खबर आसा की 28 डिसेंबर 2023 ह्या दिसा एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान काडलेले आनी त्या नोटिफिकेशनान आमच्यो पणजी बांबोळेच्यो ज्यो आसा त्यो 17 बसी, मागीर पणजी टू बांबोळी वाया दोनापावल युनिवर्सिटी जवळ जवळ 17 बसी, पणजी टू मिरामार 11 बसी, पणजी टू मिरामार ज्यो आसा सिटी बसी त्यो 13 बसी, मागीर पणजी टू तालिगांव ज्यो आसा त्यो 14 बसी आनी एन रूट ज्यो बसी येता भायल्यो जवळ जवळ 20 बसी मार्केटान येता त्यो सगळ्यो टोटल 87 बसी काडपाचें ड्राफ्ट नोटिफिकेशन गव्हर्मेंटान 28 डिसेंबर 2023 ह्या दिसा पब्लीश केल्लें आनी प्रायवेट ऑपरेटर जे आसा तेंची ऑब्जेक्शनां आनी सजेशनां मागयल्लीं। त्या प्रमाणे आमी 5 ऑब्जेक्शनां दिल्लीं आनी जवळ जवळ 15 इंडिविज्युअल ऑब्जेक्शनां बस ऑपरेटरांनी दिल्लीं गव्हर्मेंटान, पूण ती कन्सिडर न करता 14 मार्च 2024 फायनल नोटिफिकेशन सरकारान डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टान फायनल नोटिफिकेशन जे आसा ते इश्यू केलें आनी एज पर दॅट नोटिफिकेशन ज्यो आमच्यो 87 बसी आहा त्यो मार्केटान म्हणजे तेंच्या रिस्पेक्टीव रुटाचेर चलपाक बंदी हाडली। थंयच्यान मागीर खंय तरी आमी मुख्यमंत्र्या कडेन डायलॉग करून मुख्यमंत्र्यान एक रिलॅक्सेशन रिलीफ दिताना आमकां सद्या तात्पुरत्यो त्यो बसी चालू दवरलेल्यो काडूंक नासल्यो, म्हणून तरी आसतना आमी सायमल्टेनियसली आमी सरकाराचेर डिपेंडंट न रावता आमी निर्णय घेतलेलो की आमी हायकोर्टान दाद मागपाची म्हणून ह्या पेटिशनाच्या अगेन्स्ट, आनी त्या प्रमाणे आमी 11 तारखेक एप्रिलाचे 11 तारखेक आमी जुलयाचे 11 तारखेक पेटिशन फायल केल्लें हायकोर्टान आनी तें पेटिशन आयज हायकोर्टान येयल्या उपरांत कोर्टाचेर येयल्या उपरांत तितून चर्चा जातना पेटिशन जें आहा पळय त्या पेटिशनाचेर गव्हर्मेंटान जे पळय नोटिफिकेशन पब्लीश केल्लें आर्बिट्रेटरी म्हणजे हितून आमच्या कोणाक न जुमानता आपली दादागिरी करून पळय जें नोटिफिकेशन पळय सरकारान इश्यू केल्लें त्या नोटिफिकेशनाक आमी चॅलेंज केल्लें आनी तें नोटिफिकेशन इमिजिएटली स्क्रॅप करचें म्हणून कोर्टान ऑर्डर दिवची सरकाराक ही आमची मागणी आसलेली। आनी तितून आमी क्लियर सांगलेलें की कॉन्स्टिट्युशनाचे आर्टिकल जे 14 19 आनी 21 जे आहा हे कॉन्स्टिट्युशनाचे आर्टिकल जे आहा ते वायोलेट करून आमच्या पोटार पांय दवरून अनएम्प्लॉयड करून ह्या बसी चालू करपाचो प्रयत्न सरकारान केला। कोर्टान सकाळीं जेन्ना तेचेर भासाभास जाल्या उपरांत सरकारान थंयसर इमिजिएटली मान्य केल्लें आसा की जें नोटिफिकेशन तेंच्यांनी हांवें सांगलेल्या प्रमाणे हुकुमशाहीन जें पळय नोटिफिकेशन 14 मार्चाक पळय जें पब्लीश केल्लें तें आमी विड्रॉ करता आनी दुसरें नोटिफिकेशन इश्यू करता आनी ज्यो प्रायवेट बसी आहा त्यो रिस्पेक्टीव रुटाचेर पळय ऑलरेडी चलता त्याच रुटाचेर त्यो बसी सगळ्यो चलतल्यो ताका मान्यता दिल्ली आसा। आतां आमी खंय तरी हायकोर्टाचे म्हणजे परत सगळ्या विशयांचेर तुमकांय खबर आहा पत्रकारांक गोंयच्या जनतेकूय खबर आहा की परत आयज पळय आमी हो धंदो जो आमचो आयज टिकवना सगळे ऑल ओवर गोवा म्हणटा पळय हो धंदो टिकवना तो फक्त कोर्टाच्या ऑर्डरींचेर टिकवना, सरकाराचे आमकां कसलेच हांगासर येना म्हणजे रिलॅक्सेशन सरकारा कडसून कसलीच मदत ना। अत्यंत दुर्दैवाची गजाल म्हणजे आमच्या 2 वर्सां हालीं फ्युअल सबसिडी दिवपाक जाय किंवा हे विशय आहा। मागीर बस फिटनेस एक्सपायर्ड जाल्या उपरांत 50 रुपया फायन, मागीर इलेक्ट्रीक बसी ज्यो आहा केंद्रान नोटिफिकेशन काडलेलें आहा हे सगळ्याचेर आमकां सगळे मुद्दे जे आहा हे सरकारा मुखार मांडून डायरेक्टर जो आहा ट्रान्सपोर्ट डायरेक्टर हेच्या मुखार मांडून सगळे मुद्दे आज पेंडींग आहा आनी एक मुद्द्याक आमकां परत कोर्टान पेटिशन घालून झगाडचें पडटा। हांव तरी मागणी करता परत सरकारा कडेन जे आतां आयज आमच्या जे दोनापावलचे भाव भयणी ज्यो आहा तांकां एक रिलॅक्सेशन मेळयलें ह्या हितून ऑर्डरींच्यान कोर्टाच्या आनी तरी पेटिशन आमचें आहा पळय ते पणजी स्मार्ट सिटीचे एक ट्रॅफिक कंजेशनाचेर पेटिशन चलता ताका टॅग केल्लें आनी आतां ते 3 तारखेक फुडले सुनावणेक ते परत दवरलेले आसा
तेन्ना तेचेर परत एकदां चर्चा जातली की ह्यो बसी सरकारच्यो 40 बसी चालू करून कंजेशन जातलें काय कितें जातलें पयलींचेर सगळी चर्चा जातली. आतां जे विशय म्हाका मांडपाक जाय ते मांडलेले आहात. तुमकां कितें विचारपाचें आहा तुमी विचारात.